बैठकीन अशें म्युन्सिपाल्टीन डिसिजन घेतलें हांगा कावन्सिलरान की जेन्ना 1/14 उताऱ्याचें नांव कुमनिदाद ऑफ बिचोले जेन्ना आसा तेन्ना तें नांव आसल्या कारणान आमी म्हणटा ते बिचोले नगरपालिका जे रिनोवेशना खातीर आमकां जो परमिशन NOC जाय पळय ती NOC कुमनिदादी कडेन मागची अशें म्हणून हांगासर आमचे कावन्सिलरांनी डिसिजन घेतलेलें आसा. त्या माध्यमांतसून आमी एक अशें सांगूंक शकता की बिचोले कुमनिदाद असो नगरपालिका असो जावं बाकीचे खंयचे संस्था असो एकोपायन आमी एकी कडेन रावतात. जो कुमनिदादचो रायट आहा पळय तो कुमनिदादचो रायट थंयच उरतलो, ताका कसलोच इफेक्ट जावचो ना. जे ग्रावंड जो आसा पळय ग्रावंडाचें जे पोजिशन आसा पळय ते आमकां तेंच्यांनी NOC दिल्या उपरांत जेन्ना फाल्यां ग्रावंडाचें इनॉग्रेशनूय जातलें हेचें ताच्या उपरांत तें पोजिशन आसा पळय तें एज इट इज म्हणटा ते म्युन्सिपाल्टी कडेन उरतले हेचेर. आनी जो हक्काचो रायट आसा पळय तो ओनरशीप रायट आहा पळय तो कुमनिदाद ऑफ बिचोले हेंच्याच कडेन उरतलो. गेली 16-17 वर्सां ह्या मैदानाचो वाद कोर्टान चालू आसा डिचोली कमुनिदाद आनी डिचोली नगरपालिका. आनी आतां तितून सरकारू म्हणटा दावो करता की ती आपली जागा म्हणून. ह्या खातीर हे तांगडे हे घोडे हे तांगडत पडलेले आसा. अशें आसतना नगरपालिकेन डिचोली कमुनिदादाच्या सहकार्यान जे नूतनीकरण घेतलें जे जवळ 2 कोटीचें काम आयज त्या मैदानाचें पूर्ण जाल्लें आसा. परतो तेजो एक प्रश्न येयलो NOC लायसन कन्स्ट्रक्शन अशें जातलें. त्या बरोबर सतीशान तेंच्या कमुनिदाच्या कमिटी बरोबर चर्चा सुरू केली आनी पयलीं चर्चा केली आनी आयज मिटींग घेतली आनी भितर एक सोल्युशन बरें जालें. कितें फाल्यां निकाल किंवा तो खबर ना मॅटर सबमिटूच आसना तरी पण डिचोली कमुनिदाद हो पार्ट एंड पार्सल हो ह्या ग्रावंडाचो एक हक्कदार आसा कित्याक तेंचें नांव 140 आसा कळ्ळें. तेन्ना जरी मॅटर कोर्टान आसलें तरी डिचोली नगरपालिका डिचोली कमुनिदादा कडेन लायसना खातीर आनी ऑक्युपन्सी खातीर NOC मागतली. तो ठराव हांवें पास करून घेतलेलो आसा. फायनल डिसिजन अशें जालें की तेंच्यांनी आमचे कडेन एक NOC मागली फॉर रिनोवेशन ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज ग्रावंड. तेका आमी थोडी कंडिशनां घातली. ती कंडिशनां तेंच्यांनी मान्य केल्ली आसा आनी तेंच्यांनी अशें सांगलां की हो जो ग्रावंड एज पर 14 उताऱ्या प्रमाणे की हो तुमचोच ग्रावंड आसा कितें कुमनिदादचो. आमचे कडेन फक्त पोजेशन आसा हें तेंच्यांनी अजुनूय मान्य केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयज डिक्लेरेशन दिता म्हूण सांगलां बोर्ड ऑफ कावन्सिलरान आनी तेज्या प्रमाणे ह्या सपोर्टिंगाचेर आमी तांकां फुडलें लेटर दितले. हेच्या फुडें जे आमचे हायकोर्टाक जी केस चालू आसा तेंच्यांनी फूल प्रॉमीस केल्लें आहा की आमी तुमकां कॉपरेट करतले आनी तुमच्या वांगडा आमी सहभागी जावन ते मॅटर जाता तितकें तुमचोच ग्रावंड प्रूव करून जाता तितकें मॅटर बेगीन क्लियर जाता तशें करतले.